तुझी सदाच कथा काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्मा सोयकोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. क्रिस्ताक वळखोवया, सर्गींचो अणभव जोडया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा आपोस्तल बार्तोलोमेव हाची परब संभ्रमता. ह्या संदर्भी आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक जेजू सरशी येवं ताचो अणभव जोडूंक आपोवणी दिता. आमच्या नेणत्या राजावांक लागून संवसारीक कुशालायेन मेतेर जाल्ल्या आमकां सोमी ताचे दैवीकपण वळखून घेवंक उलो दिता. आमी नेणारी तरी तो जनारी. आमकां तो वळखता आनी आमचें उणेपण आपल्या उदारपणान बरोवन आमकां दोशी करता. अशें आपलें दैवीकपण आमकां तो उगडापे करूंक खुशी व्हरता. विशेश करून मिसाच्या बलिदानाद्वारी आमकां मेळोवंक तो येता. हांव तुका वळखतां, तुजो मोग करता म्हणून हर एक दीस आमकां तो उगडास करता. पूण आमी ताका वळखता ह्या ताची बेपारवा करता. ह्या सवालाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी जाप सोदया. मोगाच्या बोबयनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रपणे पात्र घेवच्याक आमकां आमची पदकां वळखून घेवया. आमी जायतीं पदकां केल्यांत. आमी दुखें येयलां एकामेका उतरान जावं पुरो पदकां करणी आनी चिंतपानी केल्यां तर त्या पदकां सोडच कड्या देवा कडच्यान एकामेका लागचें बोगसांनी मागया. पदकाची दूख धरून सांगात म्हणया. हांव पदकी सर पद उदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनाची दोन तोंडां सरून वायट धरून घुसळून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां सांवकारी सगळ्या दुतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सरपद वेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा बापाचो आमी तुका वळखता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये
तू संसाराचे पाप काढता आमची राखण कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्रत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दुर्मृत भाग्यवंत बार्तोलेमान व्हड बाबार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजांत ताचो पाटलो केलो. ताजे विनवणेन आणि मजतीन तुझे पवित्र सभेच्या देखीवंत क्रिस्तीची नेवरवी सगळो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडून धर म्हणून वळखूं आणि तुजो पाटलाव करूंक आमकां पावून मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रपणाच्या एकपणान जियेता आणि रजवड सरयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. देवदूता मदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पोतीन जावची होकाल दाखयतां. आनी ताच्या आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा तावन तें देंवून येतलें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळतलें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शाराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयलेलीं. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमतेक 3. शाराचो पागोर 12 बुनयादीचेर बांदलेलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन गेल्लीं. देवाचें उतर. देवाचे उदेतकार. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. अशें सर्व मनशांक तुजी महात कर्यां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठीत महिमा कळीत जातली. तुजें राज सदां बाळतात आसलें. तुजी राजवडकी संततेचे संततेक उरतात आसली. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक वय कर्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. Alleluia, 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 Alleluia. Mestri devoso putum Israel so raitum. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोया आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया तवळ फिलिपाक नतानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें मोइजेच्या नियमशास्त्रान आनी प्रवादींच्या पुस्तकांनी जाचे विशयेन बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो नजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत नतानाएलान जाप दिली नजरेचो थंय थावन कितें बरें येत फिलीप ताका म्हणालो ये आनी पळय आपणासरशी येतेल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायेलकार हाचे थंय कसलेंच कपट ना नातानाएलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नतानाएल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतेल्यात देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो आज आमी बर्तोलोमेवचे फेस्त तयार करता 12 दिसां पैकी एकलो आज ताच्या जिवितांत आमी कितें शिकयत लिसांव शुभ वर्तमान पळयलें आमी नतानाएल सांगता नजरेंत रावन कितें बरें येत फिलीप म्हणटा ये आनी पळय पयलें मेळट आमी करूंक जाय जाल्लें सोदनी नतानाएलान सोदनी केली सोदनी देवाक अनुभव करूंक पयलें मेळट वी नीड टू सर्च ती नतानाएला ती डिझायर आसली उर्बा देवाक पळोवचें बरी केलें पयलें आमी पळयता सोदनेर आसलो नतानाएल दुसरें जावन पळयता तो म्हणटा तूं जावन आसाय देवाचो पूत त्या दिसा तावन तो जेजू सांगता रावता जियेता आनी ताजो अनुभव करता ताच्या अकरेच्या घडये म्हणसर जेजू सांगता आसलो आमी पळयता पेंतेकोस्त म्हणसर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या दीस म्हणसर तो आसलो देवाचो खरो अनुभव जालो दुसरें आमी पळयता तेंच रावयना तो ताजे मिसांव वावरू आमी आयकता इतिहासांत भारताक येयल्लो उरल्या गांवांनी तो गेला अर्मेनियान ताका अकरेक ताजें मरण मार्तीरपणाचें मरण ताका फावो जालें आनीक इतिहास म्हणटा ताका अनेका गांवांत कुर्साचें मरण फावो जालें एक विटनेस जालो एक साक्ष जालो पळय मगाच्यो बाबयनो आमचे मुखार आसा सवाल आमी देवाचें उतर आयकता मिसाक येता एवकरिस्त सेवता आमी जनावी संवयगी वा कोणें सांगलां म्हण येता गुत्तना पूण ताज्या वर्तन जावन आमी करूंक जाय जाल्लें काम सोदचें 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 हर एक आमची भक्ती कार्यां जेजूक सोदूंक जाय कशें नतानाएल सोदता गी आमी सोदूंक जाय सोदुल्या उपरांत आमकां मेळटलो जेजू केवल उतरांनी मात्रांनी तुजो अनुभव जाल्ल्या वेळार त्या क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत सदांच जिवीत जियेत आसतना सदांचें जिवीत जियेत आसतना ताका साक्ष जावचें जावं पुरो उतरेंनी हर एक उतर हांवें उलयता आसतना देवाच्या अनुभवाची उतर आमकां सांगून दिता म्हजी करणी म्हजी चिंतपां कितेंच जावं हांव तें सदांच जियेत आसतना देवा साक्ष जावंक दिता
आज नाताळाचे फेस्त बर्तोलोमेचे फेस्त आचरण करत असताना आम्ही जेजू सोदया ताजो अनुभव करया त्या अनुभव प्रकार आम्ही जिवया. Bapa भेटैता वस्तुका स्वीकार गरे बापा उड्या वैना संगी भेटैता हिदेनी मानुन तुगे बापा स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर. उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मन तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाने महिमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सा सगळ्या मनशाची सोडून पसोत अगाणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या दुर्दुता वरवीं आमकां उंड्या दाखा वायनाच्या रुपान भेटोवन मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ गुण्यान वळखून आमच्या क्रिस्त भाऊ भयणी पसोत जेजू सांगता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक भगवंत बर्तोलोमेचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देवाक आमच्या दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वांतय आनी सर्वां आमी तुका दिवन वचूंक फावो ओ काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंडा तूं केदींस सांडिनाय पूण भगवंत धरून दोतां वरवीं निरंतर तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताची प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या इंड्याची गवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सोर दळबर सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता जय उन सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदिनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोर सुसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली नव्यान दिवन आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताचे कास नव्यानी ससणेकाराचे रगत पदकांचे बोक्सान मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergotuvya. Somya Jesu, तुझे मर आम्ही समरमता
जीवनपण आमी परगडटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमा समेस्त तांकां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरो वस्तू दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून हांवें मागता. अंकवार म्हळ्या देवाची मागीर संगती बघेवन झुजरीचो पती बघेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानू वाल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून रशिकेला मागणे सांगाता म्हण्या आमच्या बापा सरिंशा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तुजी आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या पुक्षेता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां गाळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटान ते आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटान ते आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सुरचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशे नत्रकतले आमकां तुजे उदार कपडतीन सोर पत्कांतले सुटय सोर आकांतांतले वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्काचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्थेची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमान तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेत आनी रवज चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे ककत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे ककत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकवेता ती आमचे जडत्यान केस्ताळेना जावं पूण तुज्या काकुळीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवना पयली आमी सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. समोर तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये तूं सावन सायबुस्वा काळो पयसांव डावसो मोरना काळोख निवरा अमर जिवीत लाभोसो उस्वार फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय उस्वार फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. प्रार्थुया. देव सोर लोकांच्या बापा, सोर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या पोवण्याक आनी आज्ञेक पळो दिवन दुर्दूत देशा देशांनी गेले. आमच्या काळजाच्या मनशाक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवागांवांनी धाड आनी ससनाचे जिवीत दितले ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पळोवन तूं आमकां बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ये भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक सुचारांद सिमून लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्या पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुसारून कळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन मन मारून घेतली. गरजे आकांता वेळार ताणें तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणलो द्रपतींनी आनी ते बरोबरच्यान तुजे शिश्य येतां आनी तूं आमच्यो गरजो तुजे मरेपाक जेजू मुखार दवरता. आमची सर त्या सवा कार्मेल माये मुखांत जेजूक समर्पण दिवया. प्रार्थुया. उगडास कर तुज्या आसऱ्या दडलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सुदरलो. कोणपुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणीच आयकूंक ना. हे पातिनेन दैर कान घेवन तुजे कडेन येता. हे औंकारीचे औंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गाळ्या पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फॉर तुजे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या अंगाखातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमचो विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले येशू तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैवी फॉर तुजे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या अंगाखातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमचो विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले येशू तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैवी फॉर तुजे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या अंगाखातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमचो विनंती कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदिच्या आता सर्वदा आमेन. अर्घ मागणे ये भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून रडलेल्या सोर उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातळेन तुजी बेतलेन जाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर गरजनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन भासता. हे घडी आमी तुजे सेवेंत मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सगळींच्या सुखां भोगता. तुज्या आनी तुज्या आसल्या आमेन. बेसावांगातीर तकली बग्या भगवंत अवकार मरी सुपूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यानी बरोवं. अवकार मरी उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बळगून दवरूं. पवित्रत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अवकार मरीच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं आनी सोरपोदुदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. मुडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगन वर्ती आमकां भरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूज आमचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां आमचे सर्वे सांच्याक दे सांसोपच्या. मुडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगन वाटी आमकां भरवशाची. मोगन पुत्रा सोवे आमकां मेळ्या आशिर्वादी आमकां. Gott, wir sind dir gewähnt, darum kommst du bei uns, das Spanatli, Papa, 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 Papa,